वास्को हाऊसिंग बोर्डान फ्लॅट दिता अशें सांगून लोकांक नागोवपाची घडणूक घडिल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला। हाऊसिंग बोर्डात फ्लॅट दिता अशें सांगून लोकांकडल्यान लाखांनी पयशे घेवन निमाणो फ्लॅट दिवंक नाशिल्ल्याचें ह्या लोकांनी सांगलें। ह्या विशीं पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ केल्या। ह्या गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी ह्या लोकांनी कागाळ केल्या उपरांत केल्या। हे आयज हांगा जे लोक जमल्या पळय तांकां सारके म्हणजे एकदम अशी चीट केला। जशे भुरग्यांक आमी चॉकलेट दाखोवन फटयता पळय ते टायप केला तांकां। हावजिंग बोर्डान फ्लॅट दिता म्हणून एका मनशान तांकां सांगलें आनी आतां ते फ्लॅटूय ना आनी ते बाबडे अशे त्रासान पडल्या। तेंच्यांनी कोणी बायलेचे गोल्ड बँकेन दवरला, कोणीन सोयऱ्यां कडल्यान पयशे अशे हे केल्या, उधार घेतले, इंट्रस्टान पयशे काडले। आतां तो इंट्रस्ट पे करतले आनी भाड्यान कशे रावतले ते, रेंट दिवपाकूय तेंच्या कडेन ना आनी ते इंट्रस्ट पे करपाकूय ना आनी ते इतके सामके अशे त्रासान पडल्या आनी हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची अशी आमी आमच्या पुलीस स्टेशनाचेर PIक सांगता की तो मनीस कोण आसा पळय तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची। शेबिना शेख आनी रियाना आनी असे ते लोक आसा आनी तांकां तेंच्यांनी चेक दिल्या, आतां रिफंड म्हणून चेक दिल्या। बट ते चेक जेन्ना ते बँकेन वयता पळय तेन्ना तो सांगता तांकां आयज घाल फाल्यां घाल अशें तांकां चीट करता। पूण ते चेक घातले जाल्यार बाउन्स बी जाता। सो चेक बाउन्स जाता जाल्यार हेजेर तेंच्यांनी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय आसली। आमी आतां सगळे जाणां जमा सगळ्यांक आतां 5 लाख 3 लाख 5 लाख एटलिस्ट तेंची एक गँग आसतली हांगा, एक गँग सगळ्यांक आपे इन्वेस्टिगेशन करा कित्याक आयज आमकां त्रास जालो फुडें लोकांक त्रास जावंक जायना।